सांखळे मतदारसंघातल्या लायटीची समस्येचेर तोडगो काडपाच्या हेतान आमदार प्रमोद सावंताच्या आमंत्रणाचेर वीज मंत्र्यान सांखळे मतदारसंघाक भेट दिली। थंयच्या थळाव्या सरपंच, पंच, जिल्हा पंचायत सदस्या वांगडा आनी वीज खात्याच्या अभियंता सयत वीज मंत्र्यांची बसका जाली। सांखळे वाठारांतल्या लायटीची समस्या सुटावी करतलो म्हण वीज मंत्र्यान ह्या वेळार उतर दिला। सांखळेच्यान RDX गोवा खातीर निलेश परवार। आज सांखळे मतदारसंघात आमचे मित्र गोवा विधानसभेचे सभापती डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या रिक्वेस्टाक लागून आज या मतदारसंघातले सगळे सरपंच पंच यांच्या बरोबर आम्ही लायटीच्या संदर्भात जे त्यांचे प्रश्न आसा तेजेर चर्चा झाली आणि एक पॉझिटिव्ह असे विचार सगळे पंचायत मेंबर सरपंचांनी मांडले। जे खूपशे प्रॉब्लेम ल्हान ल्हान आशिल्ले पण असे निग्लेक्टेड असे आशिल्ले। आयज म्हाका दिसता आमच्या ऑफिसरांक आशिल्ले JEE आशिल्ले आणि खूपशे प्रश्नांचा हांगा सुटावो जाल्लो आसा। जे काही प्रश्न मेजर प्रॉब्लेम आसात ते प्रपोजलां तयार केल्ली आसा। थोडे काही कडेन ट्रान्सफॉर्मर जाय, मागीर थोडे कडेन अंडरग्राउंड केबलिंगाची गरज आसा किंवा LT लायन ज्यो आसा त्यो चेंज करपाच्यो आसा, ह्या संदर्भांनी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा। त्याशिवाय एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रीट लायन्स या संदर्भात आता एक जास्तीत जास्त पंचायत मेंबरांनी आणि सरपंचांनी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की तेंचे कडेन फंड्स जो आसा तो नासता आणि त्या खातीर तांकां एक्सटेंशन लायन्स करूंक मेळना। त्या संदर्भांनी सरकार सिरियसली विचार करता। दुसरे काही जे शिफ्टिंग ऑफ लायन्स ज्यो काही कडेन हावजिंग बोर्डान आणि काही कडेन ज्यो शाळेचेर लायन गेल्ली आसा, काही कडेन घरांचेर लायनी गेल्ल्यो आसा, ह्यो खऱ्या अर्थान आमचे सरकार वो कॉस्ट बेर करूं शकना। पूण काही गोष्टी आता शाळा म्हटल्या नंतर शाळेन भुरगीं आसता आणि थंय जर एखादी लायन पास जाल्ली आसा ती सरकारा मार्फत करूंक जाय अशें म्हाकाय दिसता। आणि हाजेर एक उपाय काडून अश्यो ज्यो अडचणी कितें आसा ते शाळेचेर लायट जर आसा ती शिफ्टिंग करपाची ते आमी दोतोर आनी आमी हें केल्लें आसा, डिस्कशन केल्लें आसा, ते शिफ्टिंगाचें काम जातलें। पूण खूब वेळा आमच्यो लायट ज्यो आसा, आमच्यो ओवरहेड लायन ज्यो आसा त्यो पयलींच्यो आसा आनी तेच्या नंतर काही घरांनी एनक्रोचमेंट करून तेच्या लायनी सकयल घरां बांदलेलीं आसा। आनी खूब कडेन गोंयभर अश्यो अडचणी येता, पयलीं आमच्यो लायन आसता तेच्या नंतर घरां बांदता आनी मागीर सरकाराक रिक्वेस्ट करता की शिफ्टिंग कर म्हणून। अश्यो गोश्टींनी सरकार शिफ्टिंग करूंक शकना अनलेस तेंच्यांनी अल्टरनेट उपाय सुचयले शिवाय किंवा तो कॉस्ट जो आसा तो तेंच्यांनी बेर केल्या शिवाय। पूण ह्या हेजेरूय सरकार विचार करता। सांखळे मतदारसंघातले आयची आमचे पावर मिनिस्टर पांडुरंग मडकयकर हाचे मुद्दामून आमी विजीट दवरलेली। त्या विजिटीक आमचे EE, JE आनी अलॉंग वीथ ऑल द सरपंच तशें पळोवंक वचत जाल्यार मेजर प्रॉब्लेम ना। एक मेजर प्रॉब्लेम फक्त एकूच आशिल्लो, दॅट इज एन शिफ्टिंग ऑफ ओवरहेड लायन अबाउट द प्रायमरी स्कूल प्रतापनगर। वो खरो म्हणजे म्हाज्या दृश्टीन दिली जाल्यार मेजर प्रॉब्लेम आशिल्लो। बाकीचे मायनर प्रॉब्लेम आशिल्ले म्हणजे खंयची तरी झाडां कट करप, लायन शिफ्ट करप आनी एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रीट लायन। सो ऑलरेडी द मिनिस्टरान जो मेजर प्रॉब्लेम आशिल्लो ताका इन्स्ट्रक्शनूय दिला की ताजो सेपरेटली प्रपोजल जो आसा पळय तो स्ट्रेट रोडांतल्यान लायन व्हरपाक एस्टिमेट रेडी करचो। सो आय थिंक म्हणजे म्हाका दिसता खंय तरी एक 6 म्हयन्याच्या भितर तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो।